Calculator A24. Sonkostani sotatuka, uskya kotin sotatuka, kushala poran sotatuka, sogle kodin sotatuka, bisa fatoru detana, Kalasatale udgar sota, aicha disak chesur boso, tuka donia te betoita, solkostari sota tuka, uskya kotin sota tuka, kushala poran sota tuka, Sogre kodin sotatuka. बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवी आसूं. बाबा कडेन वाचून आमी गायन गायलां संकोश्ट आनी सोतानुका. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उगडास करता. कोश्ट दूख हें सोसूंक पडटलेंच म्हणून, पूण भिवू नाका म्हणटा, कित्याक आपलो आत्मो आमचे सांगाता आसा. कश्टांनी आडकोड्यांनी दुसरी एके भाशेन कश्ट आमकां दिता तेन्ना तरी आसतना भिवू नाका. हो संदेश आयचो जेजूचो आमी घेवया आनी कश्टांतल्यान दुखांतल्यान पर्यान जेजूक लागीं सरूंक वावुरया. आयचे मीस भेटयता दिनवस्तीच्या मनान मार्शल कामेलो ताच्याय तेस्मा पासत मागया. जी कोण आपलो आयज वाडदीस संभ्रमता तांचेय पासत आमी मागया. आनी जाणी आपल्या पासत माग म्हूण सांगला तांचेय पासत आमी मागया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना पातकी म्हणून ओळखून देवाचें भोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सरपळा देवाक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सम्या काकूत कर. प्रार्थया. मोगल बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणा. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल कानांतलो भायर सरलो आनी सगळी आपली ग्रेस्तकाय घेवन बेरशेबाक गेलो. थंय ताणें इजाका आपल्या बापायच्या देवाक येवन भेटयलें. रातच्या एका दर्शनांत देव इस्रायला कडेन उलयलो. जाकोब, जाकोब. ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव देव तुज्या बापायचो देव. इजिप्तांत वचूंक भिवू नाका. थंय हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र कोत्तलो. तुजे बरोबर
हांवूच इजिप्ताक वेतलो, हांवूच तुका परतून हाडटलो, आनी झुजेचे हात तुजे दोळे धांपतले. तेन्ना जाकोब बिरशेबांतलो भायर सरलो. फाराव तांकां व्हरूंक धाडलोल्या गाडयांनी इस्रायेलाच्या पुतांनी जाकोबाक, आपल्या बापायक, आपल्या भुरग्या बाळांक आनी आपल्या बायलांक व्हेली. तशेंच तांच्या गोरवांक आनी कानान देसांत पुंजयलोली तिग्रेस्काय घेवन जाकोब आनी ताचे सगळे कुटूंब इजिप्ताक गेली. आपले पूत आनी नातू, आपल्यो धुवो आनी नाती एकाच उतरान सगळे आपले कुटूंब ताणें आपणा बरोबर इजिप्ताक व्हेले. गोशेन गांवांत झुजेक मेळूंक इस्रायेलान आदी फुडेंच जुडाक धाडलो. ती गोशे गांवांत पावतोच झुजे आपली गाडी घेवन इस्रायेलाक आपल्या बापायक मेळूंक गेलो. तो दिश्टी पडना फुडें आपले हात ताच्या गोळ्यार घालून ताच्या भुजार तो जायतो वेळ रोळलो. इस्रायेलान झुजेक म्हणलें, आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका नव्यान पळयलो आनी तूं जिवो आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब बऱ्या मनशांची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवूंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोबे आसूं सगळो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संकोश्टाच्या वेळार त्या गर्भाच्या नांत दुकोळाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या कोडण्यांक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका तिकान मेळटलें, कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कदींच सांडचो ना. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोना येतात म्हूण तो तांकां निवाडटा. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आयकात, ल्हानग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर तरी पारव्या परी सादे जायात. मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्मसभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जरमोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशां सरशीं
तांच्या आनी ओन भावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान तीर रावात तोच तारण जोडटलो. एका नोगरांत तुमकां दुमाळो दीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरांत पळून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवून सोंपोवचे नात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. बाबा पडिलो, जेजू शिकवण दितालो पळय ती जायते फावटी दोळ्यांक थंय दिसताली. त्या गांवांनी ताका अनुभव आसलो. तो अनुभव घेवन तो शिकवण दितालो. आनी आयज ल्हानग्या मोदें मेंढरां कशीं तुमकां धाडटा हे भाशेन म्हणटा. As sheep among the wolves. आमकां तितलो अनुभव ना ल्हानग्या आनी मेंढरांचो. आमच्या गांवांनी आमकां चड गोरवां दिश्टी पडटा. पूण थंय मेंढरे आनी ल्हानगे आसले, वुल्फ्स आसले, शीप्स आसले. आनी एक गोत हे मेंढऱ्याची म्हणटा ती तांकां चड धांवूंक जायना, धाकटे पांय तांचे. आनी हाका लागून ल्हानगे हो वुल्फ्स आसा ती रोखडीच तांकां एटॅक करता. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा तेन्ना तुमी मेंढरी कशीं ल्हानग्या मदें जायात म्हणटा तेन्ना मेंढरो तांचे लागीं कांय जायना, विकर सायड. म्हणटच शेपर्ड हो गवळी आसा ताचेर पातयेवन आसता. हाका लागून आमी तर मेंढरां कशीं जाल्यार आमचो गवळी जेजू ताचेर पातयेवन तो रावंक लायता. जेजू धाडटा तेन्ना चतूर रावात म्हणटा, पूण तेच बरोबर सादी जायात म्हणटा. सोरपा परी चतूर, पारव्या परी सादी जायात म्हणटा. बाबडीनो, जाणा जावन जेजू धाडटा. ल्हानगी आसतली म्हूण जाणा, तरी आसतना धाडटा. आनी कश्टूय दुमाळो पडटलो म्हूण जाणा. म्हज्या नांवान उलयता तेन्ना तुमचेर दुसरी आड जातली म्हूण सांगता. म्हज्या नांवान करता तेन्ना दुसऱ्यांक तुमची शिकवण मानवची ना म्हूण सांगता. पूण तरी आसतना धाडटा. धाडटा कसो सांगून की म्हजो आत्मो तुमचे सांगाते आसतलो. कितें उलोवचें, कशें उलोवचें, म्हजो आत्मो तुमचे बरोबर आसतलो. कांय फावटी बाबडीलो हो ल्हानलो वुल्फ भायल्यान आसना, भितरल्यानूच आसता. कांय फावटी आमच्योच मोंडावण्यो, कांय फावटी आमचीच इत्सा, कांय फावटी आमचोच समज असलो ल्हानग्या भाशेन जाता. आनी आमीच आमचेच भितरल्यान एके भाशेन जेजूचे शिकवणेचेर आड वेता. कित्याक आमचें चिंतप दुसरें, आमची वागणूक दुसरी, आमचो स्वभाव दुसरो. हेंच आमी आमकांच जेजूच्या शिकवणेचेर आड वेता. म्हणटच हें वुल्फ हो ल्हानगो भितरूच आसता आमचे मदें. कांय फावटी भायल्यान आसता, कांय फावटी आमचेच भितर आसता. आनी आमचे भितर आसता तें अदीक माल. कित्याक न्हयच फकत हांव शिकवण पाडिना, हांव दुसऱ्याकूय शिकवणेंतलो पयस व्हरता.
आयज जेजू हें जाणा जावन म्हणटा म्हजो आत्मो तुमच्या सांगात आसतलो. आत्म्याची प्रेरणा घेवन इन्स्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरीट हें घेवन आमची वागणूक जावंक, हें घेवन आमचें चिंतप जावंक, हें घेवन आमचो स्वभाव जावंक आमी जेजू लागीं मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवासता. तुज्या दारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवारेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा बडीलो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर करूया देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचें अतोस्करणांनी थोडं जावं आनी सगळींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुचोळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरांनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व कांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका सडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दौलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दौलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वयलो. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें वेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोट परगटुया. सोमिया जेसू आमी उणो खाता आनी कालशीतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडग्रास करता. नवजिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभतल्या सलीन आनी दुसरी जी कोण आपलो वाडदीस मनयतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अकबर मरे देवाची माई सांगाती बागेन दोन आनी सर्व काड तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली आनी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणा चतुरायेन आनी सादेपणान जिवंक जेजू आमकां आपयता जाल्यार त्याच जेजूचो आदार आमकां मागुया आनी संकश्ट आमचेर येता तेन्ना पयस कर म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्वींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सरकार येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशनांत रेखता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
समी म्हणटा कश्टवतल्यानो आनी अशें वायटवल्यानो सगळीं तुमी म्हजेशी यात हांव तुमकां समाधान करतां. प्रार्थया. बापा, येद्या व्हडल्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे समी आसूं आनी सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ध्यान करया अंक F24. आमी दुसरो श्लोक गावया. सोगोण मोशा मोगा खातीर आपणाचो जीव ओगडावन सांडटा. ताका पोरो जिवीत मेळटा. जिवीत सासणाक तो सांबाळटा. जो कोण मोशा मोगा खातीर आपणाचो जीव ओगडावन सांडटा. ताका पोरो जिवीत मेळटा. जिवीत सासणाक तो सांबाळटा.